पावलार पावल मारून वाटू चोरूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाटू चोरूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, आस्तान पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र कार्याचे 9 दिसांची तयारी सुरू करता. 19 जुन्याचे आखी पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र कार्याची दोबाजीक परब समारंभता. ही परब जेजून आपणेच मागली ताचे काळजाक आमी मान दिवं. आज 9 सुरू करता आसतना जेजूचे काळजांत आमकां सगल्यांक आसरो आसा. आमी दुखवल्यां कोंतवल्यां तरेतरेचे प्रश्नांनी आसा तो आमकां आपयता. म्हजेशी याद आनी म्हजे लागीं शिकात हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ही परब आमकां सगल्यांक आत्मीक फायद्याची जावं. आसतान आमच्या घराघरांनी जेजूचे काळजाची भक्ती आमी चालूच दवरुया. आज प्रेजेंट सांतातुरीचे लागशिल्लो त्रिधूम सुरू जाता. आज फाल्यां आनी परवां भाग्यदातनीचे परबेक ही लागशिल्ली तयारी त्रिधूम आमी सुरू करता. भाग्यदातून बिरांत धरिनासतना देवाचें उतर परगटूंक वावुरलो. दुसऱ्यांक अनभावार्थ्यांक पुरान खरो भावार्थ ताची ओळख ताणें दिली. भाग्यदातनीचे मजतीन आमी उर्बेन देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक आनी जियोवंक आमकांय कृपा मागुया. आनी आमचे मागणे फळादीक जावं हे पवित्र मिसाचे भेटेन बरे भशेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून कोणती बरीच काळजान बक्षणी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच कुवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, प्रिसा काकलूत कर, प्रिसा काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. एक गुळयोगीच रावून आमची एकल्याची इंदेसांवां बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस वा बर्थडे समारंभ जाल्या बसत मागुया. लग्नाचो वर्शीक दीस, मरणाचो दीस सोंपून गेल्ल्या बसत मागुया. ही मारेकार पिडा आमच्या गोंयांत पसरत आसा. काणकोणच्यान पेडणेपुऱ्यान, उसगांव, सांगे, मांगूर अशी वाडत आसा.
आमकां ही पिडींतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. देवा आमचे बापा, बरें तें सगळें तुजेच जावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तेंच तूंच आमचे मोतीन घाल. दिसान दीस तुज्या नेमा कायद्या प्रमाणे जिवंक आमचें काळीज तुज्या उतराक उक्तें कर. हें आमी विनंती करून मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आबाहान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिशान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सोर्वेस्पोर जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरचेन एक उतर पर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिशान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकल्याक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जोडवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैल्याक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पर्यंत बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुडें ते नाचताले. 2 जालो आनी एलिशा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो. म्हणून तोरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटूच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवय प्रमाणे रगत येसोर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. 2 जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले. पूण कोणेच तांकां आयकूंक ना, कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिशान सगळे पोरशेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलेलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळ्यांच्या अंका प्रमाणे एलिशान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी एलिशान बांयची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जोडवाचेर घातलो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनां उदक भरात
आनी होमाचेर आनी जोडवाचेर ते वतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, तिसरे पावटी करात. आनी ताणें तिसरे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोर भोंवती व्हांवतालें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटोवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आमी तशेंच हांव तुजो प्रवादी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्या म्हूण तांकां आज गमून येवंक दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां ओळखून पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जोडवा सयत होम उलपलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकलें. हें सगळें पळोवन पोरसां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. तांचे देव खूब जाल्यात. तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटवणूक करूं कधीच ना. म्हज्या ओटांनी तांची नांवां घेवं कधीच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. उद्गार. सर्वेस्porak zoy, zoy, सर्वेस्porak zoy, सर्वेस्porak zoy, zoy, सर्वेस्porak zoy. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्porak zoy, zoy, सर्वेस्porak zoy, सर्वेस्porak zoy, zoy, सर्वेस्porak zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका तुका सोम्या. सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समोर्थ ओ प्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपुऱ्यान गळोंक जाय तितलेंय गळ्ळ्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वा एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आयचे देवाचें उतर
आमकां खूब खूब शिकोवन दिता. देवाचें उतर दोनूय बाजूंनी पाजलेले तोरवारी भाशेन अशें इब्रिवांची चीट आमकां सांगता. पयले वाचपांत कार्मेल दोंगरार एकठांय जाल्ले प्रवाद्यांक इस्रायलांत एकूच देव आसा तो सर्वेस्पर म्हूण एलिजा प्रवाद्यान दाखोवन दिले. आमी सोंपेपणी देवा सोशिल्लीं पयस सरता. जायते फावटी आमीच पुरान आमच्या मना काळजांत आनीक देव करून दवरता. अशेंच कितें बाल हाचे प्रवाद्या मदीं घडलें. ताचे प्रवादी 450 तांचे मदें आनीक एलिजा मदें जाल्लो विवाद सुटावो करूंक कोण खरो देव इस्रायलान हाचो पुरावो सगल्यांक दाखोवंक हो ओम हें बलिदान एलिजा प्रवादी करूंक तांकां आव्हान करता. आनीक एलिजान भेटयलेलें बलिदान देव आपल्या आजीरपणान बंद करता. उजो येता स्वर्गांतल्यान आनी हें बलिदान एकूच खरो देव इस्रायलांत आसा म्हूण दाखोवन करता. आमी सगळीं आज एलिजा प्रवाद्या भाशेन आनी लोकां भाशेन म्हणूंक जाय, तूं सर्वेस्परा, तूं एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर आनीक देव नात. आनी ताकाच आमी नमस्कार करूंक जाय. ही आमकां आज व्हडली शिकवण एलिजा प्रवाद्यान दिल्या. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेन्ना जेजू अधिकारान शिकोवन दितालो तेन्ना ताका आयकतले भोव करून धर्मशास्त्री फारिझेव चिंतताले हो सगळी शिकोवण बदलूंक आयला, हो सगळे कायदे मोइजेसाचे काडूंक आयला. देखून जेजू तांकां खात्रीन सांगता, हांव कितेंच काडूंक येवंक ना, हांव तें पूर्ण करूंक आयलो. बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत आनी आख्या संवसाराक कोरोना व्हायरसानूच लोक मरोना. आमच्या भारतांत दर वर्साक हजारांनी लोक एक्सिडेंट जावन मरता, अपशोगान मरता. जावं ते मोटराच्या, जावं ते मोटरसायकलीच्या, जावं ते बासी ट्रकांच्या अपशोगान चड लोक मरता. आनी हाचें कारण म्हळ्यार मोटरिस्ट, मोटर चलोवपी ट्रॅफीक रुल्स सांबाळिनात. ट्रॅफीक रुल्स मोडून जायते अपशेग जाता. तेतूर आमी सांबाळलेले ट्रॅफीक लायट्स आमी तो तांकां मान दिल्लो. जायते जायते अपशेग जावपाचे उरपाचे, मनशाचें जिवीत सुरक्षीत जावपाचें. मनीस आमीच देखून केल्ले कायदे पाळिना, मोडटा आनी आपल्याच्याच पुरान जिवाचो इबाड करता. जेजू आयज सांगता, हांव देवाचे उपदेश मोडूंक येवंक ना, तांकां सोंपून न्याय दिवंक आयला, तांचे खरो वोट दिवंक आयला. आनी हे कायद्या प्रमाणे कोण चलत ताचे सगळें जिवीत आसतलें. जो कोण सुपुल्ली पुरान आज्ञा पाळीत आनी दुसऱ्यांक पाळूंक शिकयत ताचें सगळें जिवीत आसतलें, ताका मान दितले. पूण जो कोण मोडीत तो कास्तीक सांपडटलो, ताचें सगळें जिवीत आसचें ना. मनशांनी केल्ले कायदे आमी जायते फावटी मोडटा आनी खुबशे आमकांच आनी दुसऱ्यांक त्रासान घालता. देवान दिलेले कायदे आनी जेजू सगळ्यांक सुपूर्ण कायदो दिता, मोगाचो कायदो. आमी एकामेकाचो मोग करून देवाच्यो आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळून
दुसऱ्यांकूय पाळूंक शिकोवंक निबेल गरजेचें. जेजू म्हणटा, हांव मोइजेसाचे शास्त्रांतले नेम कायदे मोडूंक येवंक ना, हांव ते सुपूर्ण करूंक आयला. हांव खरी दिशा कायद्या विशीं दाखोवंक आयला. भाव भयणीनो, आमी देवाचे सुमूर्तीचे कायदे न्हयच पाळचे खातीर पूण मोगान ते पाडून आनी अशें देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक हे मिसांत आमकां कृपा मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गावुया. भेटयता ही आमची दानां. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चित्रां, मागतात तसली कोर वरदानां, बोदो सोम्या बरोबर आमची चित्रां, मागतात तसली कोर वरदानां, बदल सोम्या आमची मनां. भयणी भावनो, हें आमचें बलिदान वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. बाप्पा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दोळार दिश्ट घाल. ही आमची भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पोद्वेदरा आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आयज आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून आमी तुजें किर्तन निरंतरी उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याक तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकेंचे मोक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगुटुया. जेजू Jesu मेलो, melo, जेजू Jesu जिवंत जाला, Jesu जेजू noven नव्यान etolo. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत जावं. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय, भाग्यवंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळीं तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान Amen. आमच्या सर्वंडरान शिकयलेले मागणी म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पोतरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनान. Amen. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हांव सुमूर्त मोडूंक न्हय पूण सोपूर्ण करूंक आयला म्हूण सांगतलो जेजू. आमचे एक एकल्याची काळजांत देवानी सुमूर्त बरयलेली आसा. हो जेजू आमकां एक एकल्याक गोठाय दिता. देवाची सुमूर्ती प्रमाणे जीव येताच्या जेवणांत वांटो घेवन
सुमूर्त मोगान सांबाळटली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितोऱ्योचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमण्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा D17 पान 50 D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें काळी सायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडटा घेवच्या तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोटो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्या तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोत विपाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुमया जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावं पूण ताका सासणांक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बाप्पा तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या जेवणान
आज तुवें आमकां पोसलें. एकाच खरे देवाचेर आमचो बाबार दवरूंक आनी सगल्यो तरेचे अशक्तायेंतली आमी मेकळी आसूं. हें जेवण खाण आमच्या आत्म्यांक ओकोत जावं. ताचे वरवीं सगले पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडोपकार. भाग्योंत आंतोनीचे मानाक नोवेनांचे मागणी. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन तूं फूल निर्मळायेचें आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरीच जाता इतल्या देड्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा भरवंशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. भाग्योन आंतोनीच्या उदेशी आमी देवा मुखार आमचे उपकार घालुया. मागता ते मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलो इतले पावटी तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती हे देण्याची. जे तुजे वरवीं हांव मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. शेवटाचे गायन गावुया. जेजू काडीस तुजे. आर 14 पान 182. आर 14 पेज 182. जेजू काडीस तुजे.